मडगाव पालिकेन बाजारकारांच्या तणावाखाला पुलीस स्थानकामुखार बसपी पारंपारीक भाजीवाल्यांक तांची बिटकी कळपाक लायिल्ली। मात हाचो थळाव्यांनी निषेध करून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक बाजारात सावन धांवडायले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बाळलीच्या हाडटा न्हू कितें कितें हाडटा तुमी भाजी? भाजी चिकूड हाडटाय, घोसाळ हाडटाय, वाळची भाजी हाडटाय, तोणशे हाडटाय, आमच्या घरात पिकता सगळं हाडटाय आनी आमी पावस घेवन फिक्स हिंगा बसताय, हिंगा बसपाय आनी खंय बसनाय। हे सीजन कितले तेंप आसता तुमी? सीजन 3 महिने 4 महिने मेळून ये सीजन चड सीजन 4 चड महिने सीजन 4 महिने मेळून उरताय आमी। मागीर कोण दुकान चड येता चड येना कमी। आज ते म्युनिसिपालिटीचे लोक काडपा आयले वायट काडपा येयले काल येयले आज येयले काल ऑफिसांक गेले आमचे सगळं काल ऑफिसांक गेले वचून येयले मॅडम मेळना आमकां मागीर आज परत येयले बरोबर। ती लोक आमचे कडच्यान ती चिपडां घेता गावड्या आनी 80 रुपया 100 रुपया विकता म्हणजे आमकां सवाय मेळपा नाका। आमचे कडच्यान 50 रुपयान बी घेता 80 रुपयान विकता मागीर गोंयकारांनी कितें करप खावप कितें? ताणी पण पोटा खातीर येता न्ही ती हांगा करूंकूच जाय ताणी। हें कितें नाका जाल्लें केलां घाटयांक पयलीं भायर घालपाचें। ताणी कितें केलां ती जागोय कोणाचो हाडयना सारकी हांगा बसता मरे ती आनी आतांच तांकां अडचण जाली खंयचे हाडें इतले तेंप आतां 3 वर्सां जालीं ती येता हांगा। हें रॉंग। ही मरे गोंयकार स्वताची भाजी हे करतात, कर्नाटकांतल्यान काय येना, भायल्यान हाडना। सो आमचे गोंयकाराक कितें जाता एग्रीकल्चर प्रोत्साहन दिता गव्हर्मेंट, पूण तांकां मार्केट ना आनी ती सकाळी 4:30 5:00 मडगांव पावतात खंयच्यान काणकोण पाडी थंयच्यान जाल्यार तांकां मार्केट ना म्हणून ती बसतात आनी सांजचे वतात आनी ती फुटपाथाचेर सुद्दां बसना सायडीन बसतात। सो एटलिस्ट तांचे खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान नाल्यार आनी कोणी मार्केटाक प्लेस सोदची आनी आमचे गोंयचे हे प्रोडक्ट हे भायले न्ही। सो तांणी काबार कश्टान केल्ले सो तांकां मार्केट मेळचें नाल्यार तांकां धांवणेचें न्ही जरी आमच्या गांधी मार्केटाची जी हालत आसा ती पांय दिवपाची हालत ना, ते क्लीन करपा सोडून जर असले गरीबाचेर तुमी हें करतात आनी टोटल नीज गोंयकार आनी नीज गोंयकाराक जर तुमी जेन्ना एग्रीकल्चर वाडय हे ताडे ते म्हणटा तेन्ना तांकां मार्केटूय करून दिवपा जाय न्ही। तांकां मार्केट प्रमोशनाचें कितें केलां कितें स्कीम आसा ती तरी दाखोवन दिवची, त्यो गव्हर्मेंटान ते सगळे घेवचे आनी आपूण दुसरे हाजे गोवा एग्रीकल्चर हे आसा पळय आमचें हॉर्टिकल्चराचें तांचे कडेन विकपा दिवचें, हांचे कडेन सगळी मार्केट हे घेवन ते फ्रुट्स हॉर्टिकल्चरान सगळी भाजी येता ती भायली येता, गोंयची भाजी कांयच येना, गोंयचे फ्रुट्स भायर कांयच येना। सो हॉर्टिकल्चरान गोंयचे फ्रुट्स घेवचे आनी विकचे। आयज ते काडपाक येयले आज काडपाक मागीर बरें ताचे पयलीं ते फाळो घेवपाक तो येता आनी फाळो घेता आनी वता, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हांगा वचपाना जाल्यार ते फाळो घेता ताका सांगपा जाय न्ही बाबा तूं थंयचे पयशे घेनाका म्हणून। मागीर तो डेली 20-20 रुपया घेता तांचे कडल्यान आनी 20-20 कसो इतलेच कसो 2 जाल्यार त्याला 40 घेता। आयज काडपाक येयले ते कितें जालें मागीर? गेले परत काडनासतना काडपा आसतना तांकां धांवून येयलो परत।